नमस्कार. आमची पृथ्वी खूप सोबीत सुंदर आसा. ह्या पृथ्वीचेर पळोवपा सारके खूबशे जागे आसात. देखीक जर आमी आमचो भारत देश घेतलो जाल्यार आमच्या भारत देशांतलो आमच्या गोंयांतलो दूधसागर, मध्य प्रदेशांतलो भीमकुंड, महाराष्ट्रांतलें कैलासनाथ देवूळ, श्रीनगरांत फुलपी ट्युलिप फुलांचे मळे. तुमकां खबर आसा आनीक असो देश आसा जो फकत ट्युलिप फुलांची शेतीच करना तर ताची निर्यातूय करता, आनी तो देश आसा हॉलंड. तर आज आमी हास्ते हॉलंड हो पाठ शिकुया. पाठ सुरू करच्या पयलीं आमी लेखकाची वळख करून घेवया. हो पाठ दत्ता दामोदर नायक हाणें बरयला. ते एक यशस्वी उद्योजक आसात. तांच्यांनी कालीघाट ते करुणाघाट, जाय काय जुय इत्यादी पुस्तकां बरयल्यात. ते एक कुशल निबंधकार आसात. भाशेची गिरेस्तकाय, शैलीचे खेरीतपण आनी विचारांची खोलाय हे तांच्या लेखनाचे गुणविशेष आसात. पाठ सुरू करच्या पयलीं आमी हॉलंडा विशीं कांय गजाली जाणून घेवया. नेदरलँड हो युरोपांतलो सोबीत सुंदर देश. हातूंत वट्ट 12 प्रांत आसात. तातूंतले उत्तर हॉलंड आनी दक्षिण हॉलंड हे 2 प्रांत. पूण कांय लोक ह्या 2 प्रांतांक लागून पुराय नेदरलँडाक हॉलंड म्हूण संबोधतात. आतां आमी पाठा वाटेन वळुया. हॉलंड हो हांसतो देश. हॉलंड रडकुरो न्हय, पिरंगणो देश न्हय. सदां सर्वकाळ स्मित वदन, हांसते मुखामळ आशिल्लो देश. जो कोण हॉलंडांत भोंवपा खातीर वता ताच्या तोंडार थंयचो सैम पळोवन हांसो येता. तशेंच थंय जे लोक रावतात तांच्या तोंडार लेगीत हांसोच आसता. म्हणूनच बरोवप्यान ताका हांसतो देश अशें म्हळां. हॉलंड उदकाळ देश. हॉलंडांत सगळे कडेन उदकाची रांगोळी घाल्ली दिश्टी पडटा. पूण ही हॉलंडाची दुखां न्हय, हे हॉलंडाचे हास्याश्रू, आनंदाश्रू. हॉलंड हो देश न्हंयचे देगेर वशिल्ल्या कारणान सगळे कडेन उदकच उदक पळोवपाक मेळटा, आनी हें उदक बरोवप्याक हॉलंडाचे हास्याश्रू अशें दिसता. हास्याश्रू म्हळ्यार खुशालकायेची दुखां. हॉलंड हो फुलांचो देश. हॉलंडाच्या भुंयेर जळीमळी फुलांच फुलां. फुलांची शेती हो रसीक शब्दप्रयोग हांवें बरोवप्यान हॉलंडांत आयकलो. ट्युलिप हें हॉलंडाचें राष्ट्रीय फूल. हळदुव्या आनी तांबड्या रंगाची ही फुलां आनी ताची पयस पयस पातळिल्लीं शेतां. फुलांच्या शेताचें हें हास्य इतलें रमणीय की सुमार ना. हॉलंडाच्या मातयेंत सैमान अशें कितें कालयलां म्हूण अशीं कुचकुचीत फुलांची शेतां हांगा फुलतात? काय हॉलंडाचें वत इतलें मोव म्हूण ही विलुदी फुलां अशीं भरभरून फुलतात काय? अशे तरेचे प्रश्न थंयचो सैम पळोवन, थंयचीं फुलां पळोवन बरोवप्याच्या मनांत येता. रमणीय म्हळ्यार मन भुलवणें. हॉलंड सगळ्या युरोपा खातीर फुलां फुलयता. पाश्चात्य संस्कृतींत हे फुलांचे पिशें. खंयचेच चर्चींत देवाक फुलां ओंपपाची पद्दत ना. बायलो केंसांनी फुलां माळटात अशें न्हय. युरोपभर फुलां फुलतात. तांणी लोक आपलीं घरां सुशोभीत करतात. टेबलाचेर फुलां, कुडींत फुलां, कोनशांनी फुलां, ऑफिसांत फुलां, हॉस्पिटलांत फुलां, मसंडेंत फुलां. आपलो आनंद, आपलें काळीज हें लोक फुलांतल्यान उक्तें करतात. घरच्या 4 वण्टीचे कोणशे ते फुलांनी सोबयतात. थंयचीं हॉस्पिटलां भकास दिसनात. थंयच्यो मसंडी भयाण दिसनात. फुलांच्या आंगांतलो हो जादू बरोवप्यान युरोपभर पळयलो. भयाण म्हळ्यार भंय निर्माण करपी. भकास म्हळ्यार अवकळा आयिल्लें, म्हळ्यार सामकें वायट परिस्थितींत पाविल्लें. हॉलंड जाल्यार फुलांचो जादूगर, फुलांचो सौदागर. हॉलंडाक फुलांचो बाजार भरता. फुलांची पावणी जाता. फुलांचे पाटल्यार पाटले विमानांत बसून समुद्रा पार जातात. हॉलंड हो हिऱ्यांचो देश. जगभराचे हिरे हांगा हाडून ताका चकचकीत, लकलकीत करपाची कला ह्या देशाच्या लोकांनी आपणायला. हॉलंड तसो ग्रेस देश न्हय, पूण श्रीमंत देश, कलावंत देश.
श्रीमंत म्हळ्यार सोबीत देखणे. हॉलंड हो वाऱ्याचो देश, धांवत्या व्हांवत्या वाऱ्याचो देश. हॉलंडाची याद काडल्यार दोळ्या मुखार येतात त्यो हॉलंडाच्यो विंडमिल्स, हॉलंडाच्यो पवन चक्क्यो. हॉलंडाचो सैम ह्या विंडमिल्सा खातीर डौलदार दिसता. हॉलंडाच्या लँडस्केपांत ह्यो विंडमिल्स रंग भरतात. डौलदार म्हळ्यार आकर्शक, गोमटें, ओडलावणें. हॉलंडाची सगळीं शारां न्हंयचे नाजाल्यार खारजाचे देगेर वसल्यात. आतां खारीज म्हळ्यार कितें? हो जो तुमकां एरो दिश्टी पडटा तो उदक खेळोवपा खातीर बांदिल्ली चरी वा पाट, ताकाच कोंकणींत खारीज अशें म्हणटा. बरोवपी म्हणटा की आपूण वेनीस पळोवंक ना, पूण अशे तरेन उदक आनी जमीन हांचो मेळ आपूण केरळांत मात पळयला आनी हें पळोवन बरोवप्याचें मन तृप्त जाता. हॉलंडांत कितल्योश्योच फिशींग विलेजीस आसात. इतल्यो निवळ आनी इतली सोबीत नुस्तेमारी बंदरां हेरांकडेन दिसना. परंपरा आनी आधुनिकता, सैम आनी विज्ञान, माकनां आनी मनीस, जमीन आनी उदक, सावळी आनी उजवाड हांचो इतलो सुंदर मेळ हॉलंड सोडून बरोवप्यान हेरा कडेन पळोवंक ना. हॉलंडांत लोक नुस्तें मारपाचो धंदो करतात काय नुस्तें धरपाचो छंद बागयतात हें कळनात. शिवराक मनशाक हॉलंडांत गेल्यार नुस्तें खावपाचो मोह जालो ना तरी धरपाचो जाले बगर रावचो ना. हॉलंडाच्या लोकांक वेगवेगळ्या रंगांचे, तरांचे, रुचींचे चीज आवडटात. हॉलंडांत गायो म्हशी खूब म्हूण दूद चीज भरपूर. हॉलंडांत लेखकान पोटभर चीज खालें. गोंयचे लोक जेवणाचे प्रत्येक प्रतींत नाल्लाची सोय घालतात, तशे हॉलंडाचे लोक आपलें जेवण चीज घालून रुचीक करतात, सुरबूस करतात. एम्स्टरडॅम ही हॉलंडाची राजधानी. एम्स्टरडॅम न्हंयच्या उदकांत पांय सोडून हें शार वसलां. युरोपभर जंय जंय न्हंयो आसात थंय थंय लोक तिच्या आंगा खांद्यार भरपूर खेळटात. ज्या तरेन जर्मनीची भोंवडी रायन नदींतल्यान आनी पॅरिसाची भोंवडी सैन नदींतल्यान केल्यार पूर्ण जायना, त्याच तरेन एम्स्टरडॅमाची भोंवडी बोटींतूच करपाची अशें बरोवप्याचें मत आसा. बोटीनूच तें बरे तरेन पळोवपाक मेळटा. हांगा बरोवप्यान एम्स्टरडॅमाक आयिल्लो आपलो एक अणभव सांगला. बरोवपी न्हंयचे देगेर रावन बोटीची वाट पळयतालो. इतल्यान थंय एक फोटोग्राफर आयलो आनी ताणें तांचे फोटो काडले. बरोवपी बोटीन बसून वरभराची सैर करून जेन्ना आयलो तेन्ना ताणें पळयलें की हो फोटोग्राफर तांचे फोटो घेवन तयार आसलो. 10 जाणांतल्या लोकां भितर 8-9 जाणांनी फोटो घेतले, पूण जाणें फोटो घेवंक ना तांचेर हो फोटोग्राफर पिरंगलो ना. हॉलंडांत खंयच पिरंगण ना. थंय आसा तें फकत विमुक्त हाशें. विमुक्त म्हळ्यार मेकळें, उक्तें. हॉलंडाच्या लोकांक भव्य दिव्य गजालीं परस ल्हान साणश्यो माणकुल्यो वस्ती आवडटात. मडुरो डॅम नांवाचें गार्डन थंय आसा. तातूंत बऱ्या बऱ्या घरांचे, सोबीत सुंदर वास्तुशिल्पांचे ल्हान ल्हान मॉडल्स करून दवरल्यात. धोपरा परस मोटवे पूण वास्तूचे वास्तुशिल्प पुरायपणान आनी बारीकसाणीन दाखोवपी ते मॉडल्स करपी कलाकाराचें नांव लेखकाक याद ना, पूण तांची ती कंडेन्स ल्हान कला लेखकाक भरपूर आवडली. ज्या तरेन जापानांत व्हडल्या व्हडल्या रुखांचे ल्हान ल्हान बॉन्साय करतात, हांगा हॉलंडांत ह्यो बॉन्साय बिल्डिंग्यो केल्यात. जगभराचे लोक ती कल्पक शिल्पकला पळोवपाक येतात. वास्तुशिल्प म्हळ्यार घर बांदावळीचें शास्त्र. हॉलंडाच्या रस्त्यांनी गाडयां परस सायकली चड दिसतात. सायकली चलोवपा खातीर हॉलंडाच्या रस्त्या कुशीक खासा वेगळे रस्ते लेन्स आसात. हांगा तुमी पळयतात आसतली की सायकली चलोवपा खातीर खासा लेन्स बांदिल्ले आसात. ह्या रस्त्यांचेर ट्रॅफिक लायट आसात. तो तुमकां एरो दिश्टी पडटा आसतलो. हॉलंड बसकड मारिल्लो देश न्हय. हॉलंड धांवतो देश.
सायकलींचो देश, हॉलंड व्हांवतो देश, व्हड्यांचो देश. हॉलंडाची भोंवडी जातकच जेन्ना बरोवपी भारतांत येवपा खातीर परतलो तेन्ना ताची नजर परत परत हॉलंडा वाटेन वताली आनी ताच्या मनाक इच्छा आयली की परत आनी एकदा तरी हॉलंडाक वचून येवपाक जाय. तर अशे तरेचो हॉलंड हास्ते हॉलंड हो एक प्रवास वर्णन पाठ आसा. सुंदर सोबीत हॉलंड. आता आमी पाठाची उजळणी करूया. हास्ते हॉलंड हो एक प्रवास वर्णन करपी पाठ आसा. ह्या पाठाचो बरोवपी भौमानिस्त दत्ता दामोदर नायक आसा. हॉलंड हो युरोपांतलो महत्वाचो आनी सैमात नटिल्लो देश. हॉलंड फुलांची शेती तशेंच व्यापार करपा खातीर फामाद आसा. हॉलंडाचो निसर्ग पळोवन भोंवडेकाराच्या तोंडार हांसो येता. हॉलंड हो हिऱ्यांचो देश. ह्या हिऱ्यांक लकलकीत आनी चकचकीत करपाची कला थंयच्या लोकांनी आत्मसात केल्या. हॉलंडांत वाऱ्याचो बरो आनी योग्य वापर आमकां विंडमिल्साच्या रुपान जाल्लो दिश्टी पडटा. हॉलंडाचो फिशींग विलेजीस सोबीत आनी निवळ आसात जे हेरांकडेन पळोवपाक मेळनात. हॉलंडाच्या लोकांक वेगवेगळ्या तरांचे रुचीचे रंगाचे चीज खावपाक आवडटात. एम्स्टरडॅम ही हॉलंडाची राजधानी आसा. हॉलंडाचे लोक ल्हान सान गजालीनच आपली खोस मानतात. मडुरोडेम गार्डनात व्हडल्या बिल्डिंगेच्यो ल्हान मॉडल्स पळोवपाक मेळटात. हे मॉडल्स वास्तूचे वास्तुशिल्प पुरायपणान आनी बारीकसाणेन दाखयतात. हॉलंडांत खासा सायकली खातीर रस्ते आनी ट्रॅफिक लायटींची सुविधा आसा. तुमच्या खातीर घरपाठ आसा. पाठ तुमी बरे तरेन वाचपाक जाय, शब्दार्थ बरोवपाक जाय आनी प्रश्नाच्यो जापो बरोवपाक जाय. हो पाठ तुमी लायक करा, ह्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा आनी शेअर करपाक विसरनाकात. दुसरे फावट नवो पाठ घेवन मेळुया. तोपर्यंत देव बरें करूं.